न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभराच्यो घडणुको घडटात ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन तांचे कडेन जाणुया आयचे सची घडणूक। सुशांत, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ऑगस्ट हावजान सांगिल्ले की अस्मिताय दीस जो आहा तो राज्य पावंड्यार आमी मनयतले म्हणून हे विशीं जो प्रश्न आसा तो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विचारिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले की हो दीस आमी राज्य पावंड्यार मनयतले म्हणून। पूण आयज जेन्ना 16 जानेवारीक सरकारी पावंड्यार पयली जाल्यार खंयचीच अस्मिताय दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली ना। ताका लागून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपल्याच आश्वासनाचो विसर पडलो काय कितें असो प्रस्न निर्माण जाता। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी देश पावंड्याची आसा, आयच्या दिसा इस्रोन एक म्हत्वाची कामगिरी केल्ली आसा ती म्हटल्यार की 2 यानां अंतराळात मळबात डॉक केल्ली आसा अशे तरेची कामगिरी करपी भारत हो 4थो देश जाल्लो आसा। ह्या नादी रशिया, अमेरिका आणि चीन ह्या देशांनी अशे तरेची कामगिरी केल्ली आसात। फुडाराक भारताच्यो ज्यो 3 म्हत्वाच्यो अंतराळ मोहिमो आसात ते खातीर जे आयचे जे अंतराळ जे तंत्रज्ञान जे भारतान विकसीत केल्लें आहा ताच्या खातीर एक म्हत्वाचें पावल जावन आसा। 2:46 बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। थँक्यू सुशांत। सुशांतांच्यो दोनूय ज्यो बातम्यो सांगल्यो त्यो मुजरत तुमी CNPM ह्या बुलेटिनाक पळयात। तशें आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडेन जाणुया आयचे सची घडणूक। उत्तेजा, हस्तकला महामंडळान आयज गोंयांतल्या 320 मुर्तीकारांक अनुदान दिले। वट्ट 12 तालुक्यांतल्या मुर्तीकारांक दिलेले आसा आणि हातून एक हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आलेकर MLA प्रवीण आलेकरान ताणें एक व्हडलें एक स्टेटमेंट केल्लें आसा की ह्यान फुडें महाराष्ट्रांतल्यो ज्यो POPच्यो गणपती आसा गणपतीच्यो मुर्त्यो आसात त्यो विकत हाडच्यो ना आणि कोणूय जर अशे विकतना सापडले जाल्यार तांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी तांणी दिलेली आसा। दुसरी बातमी ती म्हळ्यार भाजपाचे नवे प्रदेशाध्यक्षाचे निवडी खातीर फाल्यां राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील बन्सल गोंयांत येतले आणि फाल्यां ताची जी निवडीची प्रक्रिया ती जातली। 59 मतदार हे मतदान करतले आणि शेनवारा भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाची घोषणा जातली अशी माहिती भाजपाचो म्हणयार प्रेमानंद म्हांबरे हांणी दिलेली आसा। तर ह्यो दोनूय अपडेट तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। फाटले फावटी तांच्यांनी अशेंच एक विधान केलेलें, पण ह्या फावटी तरी ते आपल्या विधानाचे खरे उरतले काय ते आमी पळोवयात। तर आतां आमी एंकरा कडेन या समिधा कडेन ताचे कडेन जाणुया आयचे सची घडणूक। समिधा, आपण जे काल सांगले ते सत्य त्यांना कोणेच व्यक्तिगत नदरेन घेवचे न्हय अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणटा। तर बायगिणी कोयर प्रकल्प येतलोच आनी हातून कांयच दुबाव ना अशें बाबूश म्हणटा। काल बायगिणी कोयर प्रकल्पा वयल्यान राजेश फळदेसाय आनी बाबूश मोन्सेरात हांचे मदीं बरेंच पेटिल्लें। ताणें ताका कोयर प्रकल्प हाडूनच दाखय अशें आव्हानूय दिल्लें, ताका बाबूशान आज जाप दिल्ली आसा। आनी दुसरी बातमी म्हणजे आज परतून एक फावट संसोड्याक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन झुजा पावण्यार उजो पालोवपाचो यत्न केलो आनी तशेंच हो उजो नेमको कसो लागलो तें मात अजून स्पश्ट जावना। अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा। थँक्यू समिधा। तशेंच ही जी बातमी जी समिधान सांगला ती संसड्या जो कोयर लागपाची जी हे घडणुको आसा त्यो कितलेशेच वर्सांच्यान सुरू आसा, पण तांकां उजो कसो लागता काय कोण घालता हेजो तेंचे कडेन आजून आन्सर ना। ही जी बातमी आहा तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तशेंच जी दुसरी एक जी बातमी म्हणजे अभिनेता सैफ अली खान हांचेर काल खुनी सुरी हल्लो जालो। त्यांच्या घरातूच हो हल्लो जालो, पण हल्ल्याचें अजून कारण स्पश्ट जावंक
जावंक ना ही जी बातमी तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक TV ते सबस्क्रायब ते फॉलो करा कॅमेरामॅन नियाज हांव ऐश्वर्या कुर्जुईकर न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.